कोवॅक्सिन 15 ऑगस्टा मेरेन लॉन्च करपाचो इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चाचो निश्चय. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि AstraZenecaच्या वखदाची मनशाचेर केल्ली चाचणी यशस्वी. जुवारी पुलाचे अवतिकायेक लागून दक्षिणेकडल्यान उत्तरेकडेन येवपी प्रवाशांचे जातात हाल. रस्त्याच्या बांदकामाक लागून कुठ्ठाळी ते आक्षी मेरेनचो रस्तो जावन रावला सापळो. कुळे, मोले, साकोड्डे, धारबांदोडा, दाभाळ पंचायत वाठारांनी लायटीचे हाल. भुरगीं ऑनलायन शिकतात पूण मोबायल चार्ज करतलो जाल्यार लायट ना. आमकां सेगीत लायट दियात, भुरग्यांची प्रार्थना. कुटबणचे नुस्तेकार 1 ऑगस्टा बदला 1 सप्टेंबराच्यान करतले नुस्तेमारी. कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान घेतलो निर्णय. माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय बिल्डिंगेन येवपी लोकांचेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान घातल्यात निर्बंध. अचकीत घातिल्ल्या निर्बंधांक लागून लोकांनी उक्तायला अजाप. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. भुरगीं ऑनलायन शिकतात पूण मोबायल चार्ज करतलो जाल्यार लायट ना. पालकांचे गाराणे. नेटवर्क मेळना म्हूण म्हजी कांय फ्रेंडां फोंड्यां वचून रावल्यात. सगळ्यांकच तें शक्य ना, देखून आमकां सेगीत लायट दियात. नेटवर्काचो प्रॉब्लेम सुटावो करात, भुरग्यांची प्रार्थना. लायट ना देखून मिक्सर चलना. रांदपाचें कशें? घरांतले बायलां मनशेचो प्रस्न. हांव पसरकार. लायट ना म्हणटकच फ्रीज बंद, आयस्क्रीम मेल्ट जाता, सॉफ्ट ड्रिंक व्हरनात. सेगीतच्या लायटीच्या आपालिपाक लागून मोलेचे लोक सामके बेजारल्यात. तांणी मांडल्यात गोवा 365 कडेन आपले गाराणे. पळयात. कुळे, मोले, साकोड्डे, धारबांदोडा, दाबाळ अशा सगळ्या पंचायत वाठारांनी लायटीचे अक्षरशः हाल चल्ल्यात. लायट आणि आयच्या ऑनलायन शिक्षणाच्या काळात नेटवर्क ह्यो मुळाव्यो गरजो जावन रावल्यात. पूण लायट आणि मोबायल रेंजीक हे गांव आशेल्यात, भुरगीं वाजेल्यांत. रेंजीच्या सोदात कांय जाणांनी शारांनी वचपाक सुरवात केल्या. घरांत बायलांक रांदपाक अडचणी येतात. सरकारान ह्या संकटांतल्यान भायर काडचें इतलीच तेंची अपेक्षा. पळयात गोवा 365 टिपलेले तेंचे उतफर्के. आमच्या मिक्सरांक प्रॉब्लेम जाता, परत टीव्ही येता, बल्ब वयता. भुरग्यांक अभ्यास करतलो जाल्यार मोबायलाक हे मेळना, रेंज मेळना. गिरायक करतलो जाल्यार आमचे सॉफ्ट ड्रिंक सुद्दां आमकां थंड जायना. थंड जायना जाल्ल्या कारणान आमचे लोक व्हरना. दुसरें म्हटल्यार हांव आयस्क्रीमूय दवरता. आयस्क्रीम सुद्दां म्हाजी मेल्ट जावन वयता. तेजेर मार्जीन सुद्दां व्हडली ना. जीएसटीक लागून तरी सामकी मार्जीन कमी आसा. बिलां तितलीच येता. बिलां आमकां भरमसाट बिलां येता. आमचे कडेन सध्या कोवीड जाल्ल्या कारणान आमकां पॉसिबल जायना हें पेड करपाक. ह्या दिसांनी टिचर्स सगळे ऑनलायन आमची स्टडीज आहा ती वॉट्सॅपार धाडटा आनी फूल डे मोबायल आमचे कडेन उरता. सो तितूर आमी चार्ज करपाक टायम मेळना. आनी जर क्लासी पयलीं आमी जर मोबायल चार्ज करून दवरली जाल्यार लायट परत येता वता. सो मागीर क्लासीक आमकां चार्जिंगान आसता आनी नेटवर्कय असलेल्या कारणान आमी क्लासीक जॉयन जावपाक सोदना. नेटवर्क प्रॉब्लेम जाता म्हणून म्हाजे कितलेशे फ्रेंड्स फोंड्या, सावड्डा असल्या सिटीन वचून रावला. सो सगळीच भुरगीं काय तशी वचोन सगळ्यांक तशें जावपाना. मोले कुळेचे थळावे पंच, उपसरपंचान तर पुराय वस्तुस्थितीच मांडल्या. लायट विभागांतल्यान कश्योच जापो मेळटात तें तांणी सांगलां. लायट विभागाक विचारल्यार सदांच केबलाची फॉल्ट आशिल्ल्याच्यो जापो मेळटात. गांवांत परतून लायट वता आसत जाल्यार हो फॉल्ट केबलांचोच काय वीज खात्याची सुशेगाद वृत्तीचो हेंवूय सोदपाची गरज आसा. लायट सदांच ही लायट एक दीस येता मागीर नासता. दुसरे दिसा डेलीच तेंचो प्रॉब्लेम कितें आसता विचारल्यार तेंका केबलाची फॉल्ट म्हणून. जी केबलाची फॉल्ट आसा ही केबलाची फॉल्ट कितें आमी करना आनी हे लोकूय करना. तेन्ना केबलाची फॉल्ट कशी आसा ही तेंच्यान जाणून बुजून घेवपाक जाय, तेजेर स्टडी करपाक जाय. ते म्हणटा जॉयंटाचो प्रॉब्लेम म्हणटा. जॉयंटाचो प्रॉब्लेम जालो तर तुमी तो जॉयंटाचो प्रॉब्लेम तुमकां तो काडपाक 1 वर्स कित्याक लागले. 1 म्हयनो पयलीं आमी एक मिटींग घेतली. येई जेई सगळ्यांक आपयले आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलें 8 दिसांनी हे लायटी आसा ते सुरळीत करता म्हणून. पूण अजून तरी तेंचो पत्तो ना. आमी मिनिस्टरा काडलो, आमी लायट डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतली. येई कडेन जेई कडेन सगळ्यां कडेन घेवन थकले आमी. आनी आतां आमकां अशें दिसता की सरकारान हेचेर लक्ष घालून जो कितें प्रॉब्लेम आहा तो ताबडतोब सॉल्व करचो. धारबांदोड्या तालुक्यान टोटली म्हाका दिसता कुळें, मोलें, साकोड्डें, धारबांदोड्या हे 4 पंचायती धरल्यो, इवन दाबाळ धरले जाल्यार हो जो प्रॉब्लेम आसा तो रुटीन आसा. आनी तांकां जर लायट डिपार्टमेंटाक फोन केला ते कितें सांगता, डायरेक्ट गेल्या ना जाल्यार खंय तरी फॉल्ट जाल्या, डायरेक्ट गेल्या खंय तरी फॉल्ट जाल्या. जी लायट आमची केबलिंग केल्या तेजोय फॉल्ट. आनी खंय फोन केलो जाल्यार हाजेर ताजेर ते धुकळीत आसता.
गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. MPT कोविड केअर सेंटराच्या सिलिंगांतल्यान उदक गळपाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हॉस्पिटलाच्या सगळ्या माळ्यांचेर उदक गळटाना दिश्टी पडटा. दुयेंतींचेर उपचार चालू आशिल्ल्या कांय वॉर्डांनी हीच परिस्थिती आसा. मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सगळ्या कोविड केअर सेंटरांक भेट दिवन खंय पळोवणी केल्ली. गोंयांत कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत चल्ला आनी दुसरे कडेन मुळाव्या सुविधा वेलो ताणय बरोच वाडला. कोलवा ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनांतल्या एकल्याक कोरोनाचो संसर्ग जाला. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान हें पुलीस स्टेशन सॅनिटायज केलें. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. कुटबंद जेटीवेल्या नुस्तेकारांनी कोरोनाचे फाटभुंयेर बरो निर्णय घेतला. 1 ऑगस्टा बदला 1 सप्टेंबराच्या नुस्तेमारी करपाचो निर्णय पर्सीन बोट धन्यांनी घेतला. जाल्यार बाकीचे नुस्तेकार 1 ऑगस्टाच्या नुस्तेमारी करतले. मंगळार दिसा आपयल्ले बसकेत नुस्तेकारां मदीं हे विशीं एकमत जालें. नुस्तें मारपाक गोंया भायल्यान येवपी नुस्तेकारांक कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येवपाक लायतले. हे प्रमाणपत्र घेवन येवपी कामगारांकूच घेतले असो निर्णय ह्या नुस्तेकारांनी घेतला. हे विशीं नुस्तेमारी खात्याकूय कळीत करतले अशें तांचें म्हणणें. आमचे एक बरें डिसिजन अशें म्हणजे पर्सिनकारांनी एक बरो इंट्रस्ट दाखयला की जे एक मनीस तांकां प्रत्येक बोटीचेर सुबेज लागता म्हणजे जवळ जवळ 25 ते 30 मानाय लागता ताका लागून तेंच्यांनी अशें डिसिजन घेतला. म्हणजे एक ठरयलां दे आर ऑफ द ओपिनियन की आमी ऑगस्ट 1 तारखेक न्ही करून 1 सप्टेंबराच्या 1 तारखेक जर सिजन स्टार्ट केलें पर्सीन ओनर्सांनी जाल्यार एक बरें स्टेप आनी एक प्रिकॉशन आनी एक बरी मेसेज वतली. त्याच प्रमाणे दुसरे जे फिशींग बोटकारी आहात तेंच्यांनी म्हणलां की वी आर ऑपरेटींग विथ द लिमिटेड म्हणजे 4 ते 5 म्हयन्यांक घेवन आमी ऑपरेट करता आनी तांचे जे सिजन आहा जी सोलार प्रॉन्स आसा ती ऑगस्टाच्या पयले ते दुसऱ्याच विकान मेळटा. म्हणटकीर तांचे अशें डिसिजन जालें की आमी 1 ऑगस्टाच्यानच स्टार्ट करतले. आमी जी करपाची केल्या ताची कॉपी आमी फिशरीसाक दितले आनी जी SOP स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करून हांगा म्हणजे जे लेबरर्स हाडपाचे हाजे फुडें ते सगळे नेगेटीव घेवन येवन तांची आधार आय कार्ड हांगा जे आसा पळय न्ही ती आमी केली जातली आनी प्रत्येक वेळार तुमच्या मुवमेंटाक ते आधार कार्ड पळोवनूच हें आयडेंटिटी कार्ड पळोवनूच आमी तांकां एंट्री किंवा एक्झीट करतात. आजची 2 युनियन एक युनियन आनी 2 सोसायटी एक जावन एक मनान सगळ्यांनी मुटकारा फायले बसत आनी सगळे आमचे विलेजान बरपण देखून सगळ्यांनी एक डिसिजन केली आमगे SOP करुया फिशिंग्साक दिया आनी फिशींग बोटकारांक तांचे थोडे नुस्तें सुंगट मेळटलें तांकां मार दे ऑगस्ट 1 तारीख आनी सप्टेंबर 1 तारीख हांव पर्सिंग घालें या भायर. एक्चुअली आमी सगळ्यांक एकूट केलो म्हाका चड खुशाल जालें. तशें बोटकार म्हणून हो आमचो एक डिमांड घातलो आमी एज अ सरपंच जे आतां मानाय जे हाडले आमी थारायलां की सप्टेंबर 1 स्टार्ट करूं व्हडले बोटी. सो सगळे न्यू मानाय जे येतले तेमी हिंगा COVID-19 नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडून हो आमचो डिमांड आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जुवारी पुला वयल्यान दक्षिणे कडल्यान उत्तर दिकेन जावपी येरादारी पळयात. वेगाची मर्यादा ना सुरक्षेची हमी, जाय तशी वाहनां धांवडावप. रस्त्याचे बांदकाम चालू आशिल्ल्यान कुठ्ठाळी ते आक्षी मेरेनचो रस्तो सापळो जावन रावला. पावसाक लागून तर फोंडकुलांनी आनी फोंडकुलांतल्या उदकाक लागून चिखलान भरून रावला. लॉकडावनाक लागून पार्कांनी भोंवपाक मेळना न्हू काय नजो. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां चलयात आनी घेयात उदकांतल्यान बोटी चलयल्ल्याचो अनुभव.
हो पयलोच पावसाळो न्हू, जायत्या पावसाळ्यांनी ह्या मार्गार होच अणभव दिला. आयज मेरेन परिस्थितीन कितेंच बदल जाल्लो दिश्टी पडना. वर्सान वर्स परिस्थिती हातीभायर गेल्ल्याचो अणभव मात येता. गोवा 365 खातीर मडगांव पणजी महामार्गावयल्यान इर्शाद शेख. मांगोर हिलार सध्या लॉकडाऊन चालू आसा, पूण 4 दिसां सावन भर वस्तेंतल्या रस्त्या वयल्यान व्हांवपी सिवेजीक लागून थळावे चिंतेत सापडल्यात. सरकार कोरोनाच्या फाटल्यान लागला, पूण मलेरिया, डेंग्यू सारकिल्ल्या रोगांक आमंत्रण दिवपी गजाली कडेन सरकारान आड नदर चलयल्या काय कितें असो प्रस्न विचारपाक लागल्यात. मुरगांव तालुक्यांतलो मांगोर हिल सध्या लॉकडावनाच्या पांजऱ्यात आसा. कोरोनान थंय तांडव सुरू केला, पूण फाटले 4 दिसां सावन मांगोरचे भर लोक वस्तेत सिवेजीचे व्हाळ व्हांवपाक लागल्यात. ते कडेन मात लोकप्रतिनिधींनी आड नदर चलयल्या. विशेष म्हटल्यार कुशीकच 3-4 देवळां आसात आनी लोक ह्याच वातावरणात थंय भोंवतात. पळयात गोवा 365 दाखयल्लो आंखो देखा हाल. हांव आमचे WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, ज्या भाशेन पळय हांगा जे मांगरान आयज उण्यात उणें 7-8 फावटी जालें ह्या पावसान जे भरून भरून येता आनी सगळी सेवरेज रस्त्यार भोंवलेली आहा. ही घाण जी येता सगळी घाण रस्त्यार भोंवता पळय. हांगा मारुती देवूळ आहा, सिद्धलिंगेश्वर देवूळ आहा, तेंचे फुडल्यान लोक भितर पासून थंय वयता सगळे पांयाक लावून देवळान हें करपा पडटा. हांव मागता हेंचे लागीं जाता तितलें फास्ट आमी काम करपाचें. आयज तुमी जाणा आसतले 2-3 म्हयने पयलीं आमचे MLAन हांगा फिलीप नेरीक आपयलें, आमचे WRD मिनिस्टराक आपयलें आनी रस्त्या वयली तेणी ओपनिंग उद्घाटन म्हणून केलें. म्हाका कित्याक खबर ना अशें कित्याक नखरे करता ते. करपा जाल्यार हें काम करून थंय करपा जाय आसलें, हें इम्पॉर्टंट आसलें. हांगाचे सगळे हे रेका लॉक जाता, थंयच्यान माती सगळी भरता आनी हे सगळी घाण वयर येवन अशें रस्त्यार अशें भोंवता. आनी हांगा भुरगीं आहा, जाणटी बायल मनशां आसा, आमचे भुरगे हांगा भोंवतात. हांव म्हणटा ही घाण चड वायट. आमी कोरोना म्हणटात, हे व्हायरस आसा, ही आतां मलेरिया आनी डेंगू जाल्यार हेजेर कोण हे करतलो, जिम्मेदारी घेतलो. हांव प्लीज हे गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हांव MLAक म्हणटा, MLAन बेश्टे आपले नांव जावपाक थिंगा फातर फोडपाचे, बेश्टे फातर ना फोडून फायदो ना. कामां करपा जाय, लोकांच्या दारान ही कामां पडलेली आहा ती करपा जाय. कालुसा कडेन हांव मागता, कालूस आल्मेदा जो आमचो MLA आहा तेणे हेजेर खात्री घेवन भितरले इंटरली तेणे पायपलायन घालून करपा जाय आसली. आनी मागता तेणे जाता 2-3 चेंबर आसा, 1-2-3 थंयचे आमचो राम मंदिर आहा, थंय ती सगळी चेंबर आहा, तितूंतले भितरले माती येता आनी हांगा ब्लॉक जावन वयता. ते कितें ते हेची सुडोसा काडपा जाय. महीने में 8 बार फूट जाता है बार, तो गलीज होता है. वो गलीज को कितना लोग सब बीमार पड़ता है, उससे ज्यादा बीमार पड़ता है. हाँ, उसको कोई नहीं देखता है. आके 1 महीना कितना बार बोला था कोई नहीं सुनता. अभी 1-2-3 बार इतना ही किया, बार थोड़ा देखता है, करता है, जाता है, फिर से बार फूट जाता है ना. वो गोवा 365 खातीर वास्को मांगोर हिलच्यान श्यामचारी. इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चान तयार केल्ले कोव्हॅक्सिन हे वखद 15 ऑगस्टाक लॉन्च करपाचें निश्चित केलां. क्लिनिकल ट्रायल सुरू करपा खातीर सगळ्या तरेच्यो परवानग्यो बेगीन घेवपाची सुचोवणूय केल्या. दुसरे वटेन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी AstraZenecaन तयार केल्ली लस प्रभावी आशिल्ल्याचें म्हटलां. भारत बायोटेकान ICMR आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजिकल मजतीन हे कोव्हॅक्सिन तयार केलां. भारतात तयार केल्ल्या ह्या वखदाक प्राधान्य दिवपा खातीर उच्च स्तरावयले अधिकारी हाचेर नदर दवरून आसात. अशें आसलें तरी ह्या वखदाच्या क्लिनिकल ट्रायलांत वांटो घेतिल्ल्या संस्थांचें सहकार्य गरजेचें आसा. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी AstraZenecaन तयार केल्ल्या वखदाची दुसऱ्या टप्प्यांतली चांचणी यशस्वी जाल्ल्याचें लॅसेट मेडिकल जर्नलांत म्हटलां. देखून आतां हें वखद 3ऱ्या टप्प्यांतले चांचणे खातीर सज्ज जालां. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीच्या काळान कोणे कोणाक मजत केली, कोण गरजेक पावलो हें सगळ्याकूच खबर आसा. दवर्लेच्या चाडवाडो वयलो वाठार सॅनिटायज करपा बरोबरच आर्सेनिल अल्बम गुळयो वांटपा वेल्यान काँग्रेस भाजपा मदीं राजकारण तापलां. कोरोनाचे दुयेंती मेळिल्ल्यान दवर्लेचो चाडवाडो सॅनिटायज केल्लो. ह्याच विशयाचे श्रय लाटपा वयल्यान दवर्ले काँग्रेस आनी भाजपा मदीं पेटला. पळयात. हांव सांगपाक सोदतां की आमगेलो जो MLA आसा लुइजीन फलेरो, तेणे आपले जाता तितले सगळ्यांचे हेल्प केले. आमकां पयलो कॉल तेगेलो आयलो, सदां आमगेलो वासपूस करतालो. आमच्या पंचायतीक तेणे गुळयो दिल्यो, जे गुळयो वाड्यार वाटूना
सगळे मिनिस्टर जर घरा दारा जर वचपा लागले जाल्यार बाकीची कामां कितें करतली. ताका जर आमी सहवास दिलो तो आज परत आमगेलो एक कॉलाचेर अशें न्ही की सकाळचो कॉल केलो म्हणून उरना, आमकां रोखडो अर्द वरान कितलो तो बिजी आसूं तो परतून आमकां कॉल करून सगळे वासपूस घेताले. एक म्हाका पंचायतीक विचारपाक जाय की ही गोळयो लोकां भितर कित्याक वांटोना, हितून कितें आसा तेजे म्हाका जाप जाय. जे काल पळय तांच्यांनी केला दॅट पब्लिसिटी इज दॅट ओके. हे पंच म्हणून ते सोदता काय ताका व्हायरल करपाचे, प्रत्येकाक व्हॉट्सएपाचेर पर्सनल व्हिडिओ धाडपाचे म्हाका आन्सर जाय. हितून कितें मेळटलें. हे गुळयो आमकां पंचायतीन दिल्लो, तेज्या पयलीं सुद्दां ताणें दिल्लो, पूण ते वाड्याचेर कोणाकूच डिस्ट्रिब्यूट करूना. सो आय वॉन्ट अ रिटर्न हे फ्रॉम द पंच, not from any other people from the family. I want the punch to come on the road and give a declaration to everyone why this is not supplied. जेन्ना लॉकडावन जालें त्या वेळा वयल्यान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे कोविन खातीर वावरत आसात, वॉरियर म्हणून वावरत आसात. ज्या टायमार हांगा लॉकडावन जालें त्या टायमार लोकांक सुविधा पावप ह्यो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते करत आयिल्ले आसा. ज्यो तांणी टिका केल्ली आसा, कालची कितें जाली कालची ज्यो टिका केल्ली आसा की ताणें टॅबलेटी अमुकूच घरांत, अशें आमी खंयच करूना. प्रत्येक घरान आमी टॅबलेटी पावयली. जेन्ना ह्या भुरग्याच्या घरान कोविन सांपडली त्या टायमार आमी दक्षिण गोंयचे माजी खासदार आणि NRI कमिशनर श्री नरेंद्रभाई सावयकर हांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तसोच पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडे हांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तांणी ताबडतोब हें लेटर आमकां दिलें की हो वाडो सॅनिटायज जावचो म्हणून, आणि 2 वेळा हो वाडो सॅनिटायज करून घेतला. काल हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स जालें आनी तेजेर व्हिडिओचेर दाखयलें, हें घर दाखयल्लें, हें कवळेकारालें घर, आनी ह्या घरान 10 जाणांक कोरोना जालो म्हूण दाखयल्लें. हें म्हाजें मावशेलें घर. ते जे 10 जाण आसा ते पयलीं एकलो मेळ्ळो आनी ताका टेस्ट करून हाडलो. आमीच टेस्ट करून हाडला, कोणें व्हरोना. आमी ताका टेस्ट करून हाडलो, तो पॉझिटीव जालो. पॉझिटीव जातकच ताका आमी एडमीट केलो, म्हणजे एम्बुलन्स घेवन गेली. परत बाकीची जी घरान जी फॅमिली आसा त्यांचो सगळ्यात त्याच रातचो व्हरून सगळ्याचो परतो स्वॅब टेस्ट केलो, रिपोर्ट काडलो. तो रिपोर्ट थोडे दिसांनी येयलो आनी लेट आयलो. 6 दिसांनी रिपोर्ट येयलो आनी 7व्या दिसा तांकां परतो व्हेली करता. तांकां मेळ्ळां कितें ए सिम्पटम, तांकां कांयच ना. कोणाक खोकली ना, कोणाक जोर ना, कोणाक तकली जड जायना. कोविडाचो एकूय सिम्पटम्स तांकां मेळूना. आनी काल जो व्हिडिओ घेवन दाखयला की सगळ्याक हांगा कोरोना जाला, ज्या मनशाक खरो कोरोना जाला, कोविडान एडमीट आसा, तांकां सुद्दां केन्नाच हें करूना, कोणें व्हिडिओ घालना. दवर्लेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय बिल्डिंगेन येवपी लोकांचेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान निर्बंध घातल्यात. मोबायलान आरोग्य सेतू ॲप आशिल्ल्याकूच भितर घेतले खंय. जिल्लोधिकाऱ्याच्या ह्या निर्णया वेल्यान लोक आबूज जाल्यात. फकत आरोग्य सेतू ॲप आसूनच जावचें ना, जाल्यार तातूंत तुमी सुरक्षीत आशिल्ल्याचें दाखोवपाक जाय खंय. मंगळार दीस कितलेशेच लोक प्रशासकीय बिल्डिंगेत आपल्या कामा खातीर आयिल्ले. तांकां गेटीचेरूच आडावन धरले. एंड्रॉयड फोन घेवपाक सगळ्यांकूच परवडटा अशें ना, अशें म्हणून लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्णयाचो निशेध केलो. काल आमकां सोडले, आमकां हाजकोट आलो आमकां. ते म्हणटा ॲप घालून आमकां ॲप पळोवंक जाय न्ही, घालपाक कितें न्ही. राती आमी तो चेंज करता म्हळ्यार कितें ना, जाल्यार मोबायलाची घाल न्ही. आमकां मोबायलाची घालपाक आवडटा. कोण नाम जाणाय. सो आतां तुमी भितर वचपाक दिनाय? नो वचोन दिनाय, भितर वचोन दिनाय. स्टाफाक वचपाक दिनाय दिसता न्हू? स्टाफाकूच दिनाय. होतो स्टाफ आसा तेका वचोन दिना. आनी ते RTO वता येतो हो RTO तो कितें म्हणटा तुका मोबायल ना? मोबायल ना आशिल्लो 2 मोबायल चोरून मी आतां डावनलोड करपाक आमकां गेला मेळना. आमचे कडेन मेळना. ते म्हणटा दुसऱ्याचे ऑफ हाड आनी खंयच्या दुसऱ्या दिता. तुजो फोन पोन्नो दिसा तुगे फोन न्हू? स्मार्ट फोन न्हू तुगेलो? ना, एक धाकटो मोबायल. ताजे मेसेज आहा म्हणून सांगला म्हाका. पयशे भरूंक जाय म्हाका, सिनियर सिटीजन ते मेडिकल कार्ड. ते म्हणटा ना तुका वचोंक जायना. ॲपाचेर लोड करून हाड म्हणटा कोणाचे. हांव कोणाचे वचोन ॲपाचेर लोड करून हाडटले. आमी सिनियर सिटीजन ही धांवतले लोकां कडेन. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारान भायल्या नुस्तेकारांक गोंयांत घेवचे न्हू, गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटान मागणी केल्या. कोविड-19 निगेटिव्ह प्रमाणपत्र ते घेवन येनात. आयलेच जाल्यार तांकां क्वॉरंटायनूय करनात, देखून तांकां घेवचेच न्ही अशें तांचें म्हणणें. याविषयी जिल्लो अधिकाऱ्याकडे उलोवन निर्णय घेता अशें SGPDAचो अध्यक्ष विल्पेट डिसान सांगले. गोंया भायल्या नुस्तेकारांक गोंयांत घेवपाक खर विरोध जातालो. हे फाटभुंयेचेर मंगळारा SGPDAच्या नुस्त्या मार्केटात बसका जाली. जेन्ना तूं भायले
नुस्तें नाल्यार ट्रेडराचें नुस्तें तुमी हाडटा गोंयांत तेंची कोण जबाबदार घेतलो? ते कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन ते येता, येयले जाल्यार ते मागीर क्वॉरंटायन करता. हें मेकनिजम कोणा कडेन ना. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार जे पळय स्लम एरियाज पळय आहा ती आयज हॉटस्पॉट जालेली आहा कोविडाची. कित्याक जेन्ना तूं तांकां भायर सावन तूं परत भितर हे फिशरमॅन ट्रेडरांक तूं भायर सावन भितर हाडटा, आयज ह्या लागून आख्खें गोंयान कोवीड स्प्रेड जावपाक शकता. कित्याक देर इज दीस बिजनस वी कॅनॉट मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग. आनी जो नुस्तेकार आयज बाजारान वचून विकता तो आयज कॅरियर जातलो. सो आमी सरकाराक कितें म्हणलां की जे हे पॅन्डेमीक टायमाचेर जे नुस्तें भायर सावन येता ते तुमी हाडनाका. कित्याक वे हॅव ऑलरेडी एग्जाम्पल वे मंगुरान एकलो फिशरमॅन न्हू तो भायलो कोण आशिल्लो तो भायर सावन नुस्तें हाडटालो आनी सुसेगाद विकतालो. बट देरफॉर द ओनली सोल्युशन इज डोंट गेट फिश फ्रॉम आउटसाइड टिल द पॅन्डेमीक इज ओवर or till the pandemic is in control. So that is what we put forward. We are not against anyone. Anyone wants to start business, we have no objection. They can, they'll let them have a separate area where they can do their trading business with full protocol in place. ट्रेडर्सांगे व्हेकल्स कितको हाय तो प्लॅन केला आनी दुसरे सायडीन आमगे वोटकार रापणकार आहा ते प्लॅन करपा लागून तेंगे कितें डिमांड आहाय ते चोवपा तेंकां आयज आमी आपयल्ले. आनी तेंगेली तेणी एक डिसिजन घेयलो हा ही मार्केट आतां ओपन करूं जावपा. एक्चुअली फिशींग 1 ऑगस्ट ओपन चालू करपा जाय, बोटी दोरया वयताय. पूण तें डिसिजन घेयलां सप्टेंबरा स्टार्ट करपा बोटींग. आतां तें फिशींग स्टार्ट कोनाय 1 सप्टेंबर सावन स्टार्ट करूंक जाय ते. आनी मार्केट तेदो देखून ते बंद करूंक लायताय. कित्याक हे कोवीड भायल्यो गाडी येताय ट्रेडर्स जाल्यो त्यो दुसरे स्टेटीन येताय, खंयचे स्टेटीन येताय खबर ना. आनी चडश्यो भायल्यो स्टेटीन चड केसीस आहाय आनी तेंगे डिमांड आहा तांकां टेस्ट करपाक आनी तें सर्टिफिकेट हाडपा जाय मार्केटां भितर अशें न्हू. ते मार्केटां भितर जाताय तिंका आमगे बोटकार सगळे येताय, गोंयचे लोक येता. ताका लागून तेंगे एक डिमांड आहा तेणी सर्टिफिकेट हाडपा जाय, नेगेटीव सर्टिफिकेट, आनी आमकां दाखोवपा जाय तेंगेलो. आतां आमी हाल्या कलेक्टराक मिटींग आसतली, टायमींग फिक्स करलें आनी ताकाय सांगलें तुमी येयाय, तेंगले कितें डिमांड आहा ते घेयाय म्हणून हाली थंय कित्याक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. 16 कोटी खर्च आयिल्लो. 7 वर्सां आदीं बांदकाम जाल्लें. केरयेची राखणेवणत आनी पेडणेच्या वॉकिंग ट्रॅकान भर पावसान घालून घेतलें. उदकाच्या साद्या ल्हारांनी हें बांदकाम कितलें कच्चें आसलें तें दाखोवन दिलें. केरयेच्या लोकांनी दक्षता विभागा कडल्यान ह्या कामाची चवकशी करपाची मागणी केल्या. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मांद्र्याचो आमदार आनी मुख्यमंत्री आसतना वाजत गाजत हें बांदकाम केल्लें. लोकांक चलपा खातीर बांदलेलो 1 किलोमिटराचो वॉकिंग ट्रॅक 2 हेतू बाळगून उबारिल्लो. पर्यटकांक आनी लोकांच्या मनाक थाकाय मेळची आनी थळाव्या लोकांच्या घरांक राखण मेळची आनी तेच बरोबर मातयेची धूप आडावची. पूण बांदकाम कोसळिल्ल्यान सगळ्या कामाचोच धूप जाला. पळयात. ज्या म्हायती प्रमाणे 16 कोटी त्या टोटल प्रोजेक्टाक सरकार कडल्यान खर्च केले गेलेत आनी ते पयशे आमचे टॅक्स पेयर आमी जे टॅक्स पे करता ते पयशे खंय तरी दुख्ख दिसता. जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गरजेचो आसलो पूण जेन्ना खर्च करता आनी आयज ही दुर्दशा जी जाता पळोवन वायट दिसता. आनीक म्हाका एक्चुअली दिसता की हेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी समजा ती ते कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलो त्याच्या कितें म्हणटात ते हलगर्जी खातीर जर तो आयज ही दुर्दशा जाला तर तेचेर इन्क्वायरी आनी तेचेर कारवाय जावपाची गरज आसा खातीर. आनी आयज ही दुर्दशा 16 कोटी हो धाकटो अमावंट न्हू, बरो व्हडलो अमावंट. 16 कोटीन जर मोडला जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते लायफ लाँग उरोंक जाय. एक 7-8 वर्सान 16 कोटी मोडले, परत आतां 16 कोटी मोडटले अशें जावंक फावना. सो हेचेर म्हाज्या हिसपान सरकारान बरी विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जावंक जाय. आजचा जो प्रकार ह्या केरी गावामध्ये जो घडला आहे तो प्रकार म्हणजे अक्षरशः एक आपत्तीच म्हणावी लागेल. आणि ज्या आपत्तीला माझ्या दृष्टीनं पूर्णतः सरकारचे इंजिनियर जे आहेत ते इंजिनियर जबाबदार आहेत. कारण ही जी सॉईल इरोजन होत होतं म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही योजना आखली होती आणि त्याच्या योजनेतून हे काम पूर्ण सुरू होतं. पण
ह्याला लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा सरकार जबाबदार न म्हणतात. जो इंजिनियर असतो तो त्याच्यातला अभ्यासू असला पाहिजे आणि इंजिनियरच्या कामात खो घालण्याचं काम कोणी करतं असं मला तरी वाटत नाही. पण इंजिनियरने आपल्या दृष्टीनं चांगलं इंजिनिअरिंग करून जर ते धडा बांधली असती तर हा प्रकार असा घडला नसता. आणि त्याच्यामुळे केरी गावातला जो बीच जो फेमस बीच होता त्या बीचाला आज अगदी वाईट दिवस आलेले आहेत असं मला तरी वाटतं. सरकारने या दृष्टीकडे आता बघताना हे जे पाणी आतमध्ये शिरण्या अगोदर ह्याला मुंबईसारख्या मरीन ड्राईव्ह म्हणा आणखी कुठे कुठे जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट होतात त्या प्रोजेक्टचा अभ्यास करून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि तरच इथे इन्व्हेस्टमेंट करावी. नाही नपेक्षा जे आहे ते आहे. सरकार विनाकारण नको तिथे पैसा खर्च करतो. ज्या गोष्टी करायला पाहिजे तो करत नाही. हा माझा त्यांच्यावरती आरोप आहे. आता आमी कितें करतले आज मिनिस्टर सेड दॅट फुडले ज्यो आसा ह्याच सिस्टमान फुडें आमी हें करतले अजोबा देवस्थान कडेन. हे करपाक कारण कितें केरी ज्यो गांव आसा हे लेवला पक्षा 1.5 मीटर सकल आसा. समज एक गळगी तशी पडली किंवा ब्रीज जाले जाल्यार केरी विलेज विल बी अफेक्टेड वीथ वॉटर सॉल्ट वॉटर भितर सरतली. सो दीज आर ऑल अननॅचरल थिंग्स विच आर नॉट अंडर एनी सायंटिफिकाचेर अशेंच म्हणून कांयच सांगूंक शकना. एवरीथींग हॅज गॉट अ लिमिटेशन. ते विथीन द लिमिटेशन हे जो आमी जो वॉल बांदल्या इट इज परफेक्टली वर्किंग. प्लीज डोंट गेट कॅरीड अवे. सो हे जो 13 crores आमी जो खर्च केले ट्रेट्रोपॉडाक लागून खर्च केले. एंटायर ट्रेट्रोपॉड इज ॲज इट इज नथिंग इज हॅपन. आमी फंड धाडटले आणि एक्सपर्टाचे एडवायस घेतले CWPRSचे आणि वील सी दॅट इट इज रिस्टोर्ड सो दॅट द विलेज इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड ऑलवेज प्रोटेक्टेड. गोवा 365 खातीर केरी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळट्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.